सप्टेंबर 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च केली। 5 लाख रुपया मेरेन हेल्थ इन्शुरन्स ह्या स्किमी सकयल गरीब लोकांक मेळटा। मात 4 वर्सां जावनी सगळ्या पात्र लोकां मेरेन ही स्कीम पावूंक ना। गोंयांत 2011 चे जनगणने प्रमाण 36,431 फामिली म्हणल्यार 1,39,000 लोक हे येवजणेक पात्र आशिल्ले। मात आता मेरेन सरकार 9,600 फामिली मेरेन म्हणल्यार 27,000 लोकां मेरेनूच पावला म्हूण आरोग्य खात्याचो डाटाच सांगता। सुत्रां सांगता ते प्रमाण आरोग्य खात्यान बाकीच्या लोकां मेरेन पावपाचो यत्न केल्लो। तांणी आमदारां कडेन संपर्क केल्लो, तांचे बरोबर बसकाय घेतल्यो। प्रत्येक पंचायतींच्या सरपंच आनी पंचांक तशेंच नगरसेवक नगराध्यक्षां कडेन समाज वावुरपी फुडाऱ्यां कडेनूय संपर्क केल्लो। मात जाय तसो रिस्पॉन्स मेळूंक नाशिल्ल्यान पात्र लोकां मेरेन पावंक शकले ना। 14 प्रायव्हेट आनी 22 सरकारी हॉस्पिटलां जातूंत CSC, PSC, जिल्लो हॉस्पिटल आनी GMCचो हे स्किमीत आस्पाव आसा। तशेंच भायल्या राज्यांतली सरकारी आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांय स्किमीत येता। गोंय सरकाराची स्वताची DDSSY स्कीम आसा। हे स्किमी सकयल 3 लाखां परस मायज फामिली येतात। 2011 चे जनगणनेत पात्र आशिल्ल्यो फामिली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्किमी बरोबरच DDSSY चो लाव घेवंक शकता। प्रुडंटान हाचेर आरोग्य मंत्री विश्वजिताक गाठलो। आरोग्य मंत्री म्हणटा मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालून विषय फुडें व्हरता। डायरेक्शन दिता आमच्या डिपार्टमेंटाक ते लक्ष तुमचे डिपार्टमेंट काम करता पूण तांकां जो लोकल सपोर्ट मेळोंक जाय पळय तो मेळना ना तर ती हांव इनवॉल्व जावन मुख्यमंत्रीक इनवॉल्व करून आमी ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता। आयुष्मान भारता सकयल PM जन आरोग्य कल्याण स्कीम ही प्रधानमंत्री मोदीची महत्वाकांक्षी येवजण। गोंयच्या DDSSY सकयल 2.5-3 लाखांचो वैजकी खर्च विमो मेळटा, जाल्यार PMJY सकयल 5 लाखां मेरेन। हे स्किमीक जनगणनेत 1,39,000 उरिल्ले 80% अनफीट लाभार्थी सोदपी अनफीट काय जनगणनेचो गरिबी विशीं डाटाचो दुबाव जाप सोदपाची जबाबदारी आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याचेर। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।